Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. लिक्विडिटीची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की जे आमचे डिपॉझिट्स आसात तांकां टायमार त्यांचो रिपेमेंट करपाचो. सो हो रिपेमेंट जो आसा इन 2 फेजीस वयतलो. एक लेस देन 5 lakhs अप टू 5 lakhs तांकां आमी फर्स्ट प्रायोरिटी दितले आणि मोर देन 5 lakhs जेंचे डिपॉझिट्स आसा तांकां subject to availability of the funds आमी in proportion किंवा fully whatever is possible will repay them. ह्यो claims receive करपा खातीर आमी ऑलरेडी पयर 30 तारखेक नोटीस इश्यू केल्ली आसा आणि त्या नोटीसी वरवीं आमी लोकांक कळीत केला डिपॉझिटरांक की तांच्यांनी 2 म्हयन्या भितर आपल्यो क्लेम्स अलॉंग विथ द ओरिजिनल डॉक्युमेंट्स प्रत्येक ब्रँचीन जे ब्रँचीन त्यांचा अकाउंट आसा थंय सबमिट करपाक जाय. ह्यो क्लेम्स येयल्या उपरांत आमकां ह्यो सगळ्यो क्लेम्स कंपायल करून जे प्रपोजल आसा जो इतको फंड्स आमकां लोकांक डिपॉझिटरांक रिफंड करपाक जाय पडटलो त्याची अप्रूवल घेवपा खातीर डीआयसी धाडचे पडटले. आमी जाता तितके बेगीन हो प्रपोजल धाडपाक प्रयत्न करतले. 2 म्हयन्याचो जो प्राझ आसा तो काबार जातकीर आणि मागीर जशें अप्रूवल येतलें डीआयसीचें बेगोबेग आमी लोकांचे क्लेम्स फारीक करपाक सुरवात करतले. एक आतां आमकां इनिशियल स्टेजीचेर जो ऑडिटर अपॉइंट करपाक जाय तो डीआयसीची इन्स्ट्रक्शन्स आरसीएसाक गेल्ली आसा तो तेंच्यांनी अपॉइंट करपाक जाय. टोटल ब्रँचीस आमच्यो आसा 9 आणि नंबर ऑफ डिपॉझिटर्स अराउंड 55,000 आसा. बँकेचे पयलीं इनिशियल स्ट्रेंथ सम टायम बॅक म्हाका दिसता 150 कितें तरी आशिल्ले पण जेन्ना हांव अपॉइंट जालो तेन्ना आयचे तारखेर जवळ 60 लोक आसा आणि त्या 9 ब्रँचींनी आमकां ते 60 लोक लागतले असो म्हाजो अंदाज आसा. बॅलन्स शीट जी आसा तितून पळयलें जाल्यार जवळ 122 crores आमचे कडेन लिक्वीड कॅश आसा. त्या शिवाय मागीर अदर एसेट्स आसा. सो इनिशियल जो आमचो क्लेम आसा फर्स्ट क्लेम आसा तो आमचे कडेन जी कॅश आसा तितूंतल्यान आमी सेटल करपाक शकतले असो आमचो अंदाज आसा. आय एश्युअर द पीपल ऑल्सो दॅट पॅनीक कोणी जावपाची गरज ना. जाता तितको स्मूथ आणि बेगोबेग हो प्रोसेस काबार जातलो आणि लोकांचे पयशे लोकांक मेळटले. आरबीआयन 23 जुलयाक मडगांव अर्बनाचो बँकिंग परवानो रद्द केल्लो. लिक्विडेशनाक लागपी कितल्योशोच गजाली आनी सोपस्कार अजूनय करपाचे आसात तरी स्टाफाक पगार घालूंक ना. अरियर्सूय खंय आडयल्यात. On 23rd July 2021, RBI has cancelled the banking license of this bank. The liquidator has taken the charge, but he has not paid the salary for the month of July. Of this August, which should have been paid yesterday on 31st August. Now Ganesh Chaturthi is on the face, fast approaching. Workers are very anxious to get their salary. We protest for non-payment of the salary. That is the first thing. Second, we protest. The head office has issued a circular signed by the managing director, Kishore Amonkar. What he states in that circular that employees' service will be calculated for the purpose of gratuity and paid leave and sick leave etc. benefits up to 29th of July 2021. And he says that this is a day of liquidation. The depositors' money has to be repaid and these workers are required to do lot of paperwork. They want these workers to work as a wet figure, contract workers. We are permanent employees. I assert we are a permanent employee, but government of Goa has not helped. I am sadly making this statement. स्टाफाच्या हक्काचे कितें आसा ते सगळे मेळटले म्हूण लिक्विडेटर सांगता. जे कितें लिगल तेंचे क्लेम्स आसा ते आमी सेटल करतले. आमकां पयर तेंची मिटींग जाली युनियन म्हाजे कडेन येवन गेले मडगांव. तांकां आमी सांगलां की तेंचे जे कितें क्लेम्स आसा लिगल क्लेम्स आसा विदीन द फ्रेमवर्क ऑफ द गायडलायन्स एंड द एक्ट ते आमी मुजरत फारीक करतले. आणि जर तरी आसतना कितें आसले जाल्यार विशय गव्हर्मेंटा कडेन व्हरचो पडटा जाल्यार गव्हर्मेंटा कडेन व्हरून किंवा डीएससी कडेन व्हरून जे सोल्युशन आसा ते आमी काडटले. तेंच्यांनी कोणें पॅनीक जावपाची गरज ना. तुमच्या मार्फत हांव तांकां कळोवपाक सोदतां की खंयच्याच स्टाफान पॅनीक जावपाची गरज ना. ज्यो लिगल क्लेम्स आसा प्रत्येक स्टाफाच्यो त्यो आमी टायम टू टायम रिलीज करतले.